प्रिच्या भाव भयणीनो, आज राजकारणाचेर उलोवया. आयचे पयलें वाचप खेरीत भाशेन आमकां राजकारण उलयता आनी राजकारणी जे आसात तांकां एक मोठो आनी खेरीत गरजेचो संदेश दिता. सदोमाच्या राजकारभाऱ्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाच्या समर्थीक कान दियात. सदोम आनी गोमोरा आमी जाणात, हीं दोन शारां जीं देवान उज्याचो पावस घालून लासून उडयल्लीं. आनी कित्याक लासून उडयल्लीं? थंयसर असली परिस्थिती निर्माण जाल्ली जंय पातोक एकदम वाडलोलें आनी पातोक जें आसा तें लोक आनी राजकारभारी जे फुडारी आसात तें पातोक म्हूण समजनासले. कोणूय कितेंय करतालो आनी तें पातोक म्हणून त्या पातकाची तांकां मातशे पासून भिरांतूय नासली आनी तें पातोकूय अशें दिसनासलें. आनी असल्या वेळार ह्या लोकांक बदल जिविताचो करूंक उलो मारलोलो. घोडे प्रवादी थंयसर वेतात ते आमकां आयकूंक येना, पूण हो लोक कसोच आपलें जिवीत बदल ना हें पळोवन देवान तांचेर निमणी खास्त धाडलीच. आयचो हो उलो इसायास प्रवादीच्या पुस्तकान सुरवातेकूच जिविताचो बदल करूंक, नवसरूंक, पातोक आसा वायट आसा तें सोडूंक, खोटेपण सोडूंक खेरीत भाशेन राजकारभाऱ्यांक हो उलो मारला. कित्याक एक पावटी आपल्या हातान पदवी पडल्या उपरांत जो मनीस जाका आमी म्हणटा राजकारभारी, जाच्या हातान पदवी आसा, कायदे करूंक जाता, कायदे बदलूंक जाता, वो आपलें इन्फ्लुयन्स मारूंक जाता, तेच बरोबर जाय तें बरें करूंक जाता, असली पदवी ह्या राजकारभाऱ्यांच्या हातान दिल्ली आसा. आयज आमी आमच्याच गोंयांत पळोवया जे राजकारभारी आसात, 40 जाण आसात. दर एकलो गोंयकार आयज तांकां गाडयो मारता, शिराप घालता तांचें बरें उलोवपाक कोण सोदिना. जे कोण तांचे बरोबर भोंवतात तेच पासून फाटल्यान येवन परतून तांचेर आड उलयतात. एके भाशेन तांकां वायट मागतात. बरी न्हय ही परिस्थिती. कित्याक जे कोणाक आमी वेंचून काडल्यात आनी आमचेर राज चलयतात तांचेच पासत जरी तर आमी वायट मागता, तांकां शिराप घालता, तांकां गाळयो मारता, जाल्यार तें आमी आमकांच केल्ल्या भाशेन. कित्याक आमचे प्रतिनिधी ते आमी वेंचून काडलेले. म्हणटच हें आयचें देवाचें उतर कितें सांगता? असल्यांक आमी मारून उडोवचे ओर सोडून उडोवचे ना. असल्यांक नवसरणेक आपोवचें हें आमकां आयचें वाचप सांगता. जरी तर तुमी म्हजें उतर आयकलें आनी तुमचें खोटेपण सोडलें, वायट आसा तें सोडलें, जाल्यार ह्या देशांत आसा त्यो सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुमकां चाखूंक मेळटल्यो. ही भासावणी. म्हणटच मनीस चुकता, आमचे राजकारभारी चुकतात, आमचे वडील चुकतात, हें वाचप आयचें पयलें मानून घेता. आमी वचो, आमी चुकल्या, आमचे मंत्री चुकल्यात, आमचे आमदार चुकल्यात. देवाची पासून खेबाडां केल्लीं आसात आमच्या थोड्या आमदारांनी. एका धर्माचे पण दुसऱ्या धर्माच्या देवाक ते फकत वोट आपणाक जाय देखून तांकां बुजपाक लागतात, तांचे मुखार नाचूंक लागतात. आनी हें पळोवन जायतो लोक बेजार जाल्लो आसा. पूण ह्या सगळ्यान कोणूय केदोय राजकारभारी जावं, ताचें केदेंय व्हडलें पातोक आसूं, ताका भोगसणें घेवपाक आनी ह्या निसंटनांतलो आपणाकूच वाटावपाक. कसलें निसंटन? जें आयच्या पयल्या वाचपान सांगलां, जरी तर तूं बदल ना जाल्यार तोरसाद तुका रावता. आनी ही तोरसाद चुकची ना, कित्याक देवाची तोरसाद ती. घोडे आमी तोपतात तसल्यो तोरसादी न्हू, पूण ही तोरसाद कशी आयिल्ली आनी कशी लागली तें ह्या राजकारभाऱ्यांक कळपाचेंच ना. ती येतली. ज्या कोणाक हे तोरसादीन मरूंक नाका, वो ज्या कोणाक ह्या तोरसादीन वायट जावंक नाका, ताणें एकूच वस्त करूंक जाय, मानून घेवंक जाय, वय हांव चुकलां आनी आपलें जिवीत बदलूंक जाय. देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी देवाच्या वाटांनी ताणें चलूंक जाय. तेन्ना हो मनीस साल्वार जातलो. पूण जरी तर आयकना जाल्यार तोरसाद तुका रावता आनी हेच तोरसादीन तुका खाला उडयतलो म्हणून आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरला. आनी जो कोण आपलें जिवीत बदलूंक आसा, चूक मानून घेवंक आसा, ताकाय ही कांय बरीं उतरां
तुजी पातकां तांबडी लाल भिरण जाल्यार पासून ती बर्फा वरी धवी फूल जातलीं म्हणटच देव भोगसूंक तयार आसा. भोगसणे जो कोण मानून घेता ताकाच मेळटा, जो कोण मानून घेना ताका मेळना. निबोर मानीचे जाल्ले आसात तांकां भोगसणे ना. ह्या पासत जें चुकीचें आसा, चूक केल्या ती मानून घेवंक आनी आपलें जिवीत बदलूंक, वायट आसा तांचो सांगात सोडूंक आमी आमच्या आमदार मंत्र्यां पासत मागुया. 40 जाण आसात आमचे गोंयांत आनी तांचे पासत आमी घोडये थोडे पावटी मागला, जायते पावटी तांचे पासत मागूंक आमी विसरता. तर मागुया तांकां ही खेरीत कृपा दी म्हूण. जें कितें वायट केलां, जें कितें निसंटोन केलां, आमचे गोंयची दुर्दशा करून जी उडयल्ली आसा ती तांणी समजून घेवंक, मानून घेवंक आनी आपलें जिवीत तांणी बदलूंक, कन्वर्ट जावंक. कन्वर्शन म्हणटा तें धर्माचें कन्वर्शन न्हू, पूण आपलें काळीज तांणी बदलूंक. जे आमचे कारभारी राजकारभारी आसात तांचे पासत मागूंक आमकां भावा भयणीनो कायदो आसा. जरी तर तुमी तांचे पासत मागना जाल्यार तांचें जें वायट आसा वो तांकां जी खास्त आसा ती आमकांय फावो जातली. कित्याक आमी ओग्गी आसा, तोंड बंद करून आसा, तांकां आमी सांगूंकूय सोदिना, तांचे पासत मागोंकूय सोदिना. फकत शिराप घालता जाल्यार तेंच वायट आमकांय जातलें. हाची चोत्राय आमी जण एकल्यान धरची. आनी जेजू आमकां खेरीत भाशेन आपयता आमचें जिवीत बदलूंक. जें कितें कोण आमकां बरें सांगता तें आयकूंक. सांगपी जायते आसात, तातूंत जरी तर बरें आसा, जे कोण सांगतात तांचे लागीं घोडे पाडूंक जायना, वो तांकां पाडपाचो सोयेग ना. पूण संदेश जो देवाचो तांच्या तोंडांतल्यान जरी तर आमकां येता, बरें आसा तें आमी करूंक जाता तितले प्रयत्न करचे. हें आमकां हेच्या शुभ वर्तमानान जेजू उगडास करता. जे कोण धर्मशास्त्री आसात, जांकां शिकोवपाचें काम दिल्लें आसा, मोइजेसाचें काम तें करतात तें तुमी आयकात. ते कितें करतात तें जरी तर चुकीचें आसा, तें चुकीचें आसा तें करिनाकात. पूण जें कितें बरें आसा सांगलोलें तें बरें करात, तेन्ना जिवीत मेळटलें. तर ही कृपा आयज आमकां जण एकल्याक मागुया. आमच्या राजकारभाऱ्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया, आमच्या प्रायम मिनिस्टरा पासत मागुया, आमच्या होम मिनिस्टरा पासत मागुया, आमच्या देशाचे मिनिस्टर आसात तांचे पासत, आमच्या राज्याचो CM आसा ताचे पासत मागुया, हेर मंत्री आसात, आमचो MLA आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ताचे पासत मागुया. सगल्यांक तांकां आपलें जिवीत बदलूंक, आमचो गांव राखूंक, आमचें गोंय सांबाळूंक तांकां फावो तितली कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.